राज्यांत चडशी रस्त्यांची कामां जाल्यात। गांवांनी अदीमदीं कामां उरल्यात। त्या रस्त्यांच्या कामाचो एस्टिमेट केल्लो आसा। मे 2020 मेरेन चडशा रस्त्यांचे डांबरीकरण करून पुराय जातले। राष्ट्रीय महामार्ग NH66चे काम डिसेंबर 2020 मेरेन पुराय जातले म्हण माहिती भौशीक बांदकाम मंत्र्यान दिल्या। तशेंच राज्यांत चलपी रस्तो मोहिमेक केंद्रीय मंत्री गडकरीन परबी भेटयल्ल्याची आपणाक जाणीव ना। मात अशें स्वखोशयेन कोण स्पीड ब्रेकर रंगयता ही बरी गजाल आसा। सरकार काम करता, मात सरकाराची आपली प्रक्रिया आसा म्हण मंत्री पावसकरान सांगलां। RDX खातीर परवरीच्यान संजय मनवली। चडशे रस्ते जे पावसा डॅमेज जाल्ले सगळे रस्ते रिपेर जाल्ले आसा। आतां हॉट मिक्सिंग कार्पेट जे आसा, गटराचें काम जे आसा, जे थोडे कडेन स्ट्रक्चराचें काम आसा ते चालू आसा। म्हाज्या हिसपान 2000 ना खंय आसा आतां ते आतां बारीक बारीक विलेजीक कितें आसा थंय मातशें उरल्या। थंय रोड ते आतांनी न्ही पयलींच्यान रावले। आतां आमी तेजेर एस्टिमेट केल्ले आहा। तेंचेर आमी प्री मिक्स जे मिशीन न्ही आमी तेजेर आतां एस्टिमेट केल्लो आहा। खंयच्या जे इंटर विलेज जे आतां रोड थंय पयलीं फाटलीं 4-5 वर्सां तेंचेर कांयच घालूं नासलें, तेंचेर आमी कार्पेटाचें आतां घातलां। आनी 2020 मे म्हटल्यार म्हाज्या हिसपान चडशे रोड हॉट मिक्स कार्पेट जातले कंप्लीट जी गटराची काम। केबल कोण इलेक्ट्रिसिटी घालता ते तेंचें काम आसा। रिलायन्स घालता तांकां आमी नोटीसी काडलेली आसा बेगींतल्या बेगीन काम कंप्लीट करा म्हणून। ना कितें आसता रिलायन्साचे केबल घालपाकच जाय न्ही ते, पूण तांकां टायम पळोवन काम दिल्लें आसा। मे म्हयने खातीर मागीर डिगींग करप ना तांकां सांगलां। आफ्टर मे जाता डिगींग करपाचें ना। हय जुनाक पावस स्टार्ट जाता रस्ते आमी ते मे 20 म्हटल्यार मे 30 तारीख 20 म्हटल्यार सगळे हॉट मिक्स कार्पेट घालून चडशे जाता तितले मॅक्झिमम रस्ते आमी कवर करतले। आतां होय टार्गेट आसा आमचो नॅशनल हायवे आसा तो 2020 डिसेंबर म्हटल्यार हो NH66 कंप्लीट करपाचें आमचें काम आसा। सर आतां हो रस्तो कॅम्पेन बी चालू आहा न्हू, पेंटिंग ऑफ स्पीड ब्रेकर बी, तुजें कितें म्हणणें आहा? ना आतां हे कोण समाज सेवक हे पेंटिंग करता ते आपल्या करतात ते कितले तेंप करतले। आमी आतां इस्टिमेट केल्ले आसा। आतां की सरकाराचो प्रोसेस आसता न्ही, बेश्टे काय टेंडर काडचे प्रत्येक आमी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून एजन्सी अपॉयंट करून ते स्पीड ब्रेकर आसात ते पेंटिंग करपाचें काम आसा। नितीनजी गडकरीन तांकां एप्रिशिएट केलें। आतां ते म्हणटा तूं म्हणटा तुवें आसा ट्वीट हांवें काय पळोवना तुवें पयला ट्वीट केलें तें पळयलां ओके पळयता विचार करता हांवें काय पळोवना ट्वीट केलें। हय ना कोणी समज अशें कितें काम करता हांव एप्रिशिएट करता तांकां ऑलर तांकां करपाचेंच, पूण सरकाराक ब्लेम करनाका। सरकाराचो प्रोसेस आसा तो सरकार करता, सरकार खंयच कमी पडलें ना।